देवाक दिनवास तेची जिवीत आमचे भितर आसा आनी तें जिवीत घेवन आमी चलता. हालेलुया. ह्या वेळार आमी देवाक आर्गां दिवया आमचे जिविता पासत. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत आनी ह्या म्हज्या सोबीत भाव भयणां पासत तुका दिन वाजता देवा. तेंच्या जिविता पासत, तेंच्या कुडी पासत, तेंच्या आत्म्या पासत, तेंच्या जिवा पासत, तेंच्या कुटुंबा पासत, तेंच्या वावरा पासत आनी तांकां दिलेल्या हर एका देण्या पासत तुका दिन वाजता. कित्याक तुवें आमकां जण एकल्याक साबार देण्यांनी भरलाय, साबार बेसांवांनी तुवें आमकां भरलाय, तुवें आमकां सांबाळलाय. आयचे घडये मेरेन, ह्या वखदां मेरेन तुवें आमकां सांबाळलाय आनी फुडें आमकां तूं सांबाळताय. कित्याक तूं आमचो मोग करताय. सुम्या जेजू तूं आमचो मोग करताय आनी ह्या वेळार तुज्या हाजीरपणान आमी आसा. ह्या वेळार तुज्या हाजीरपणान आमी आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता, जंय म्हज्या नांवान दोगां तेका एकठांय जातात थंय देवाचें हाजीरपण आसता. आयज आमी जेजू तुज्या नांवान एकठांय जाल्या. होय सोम्या जेजू तुज्या नांवान आमी एकठांय जाल्या तुका वाखाणूंक, तुका दिन वासूंक आनी तुजी स्तुती करूंक. ल्हान आसल्या पासून हे घडये मेरेन कितल्या बेसांवांनी तुवें आमकां भरलाय जेजू. कितल्या देण्यांनी, कितल्या कश्टांसून तुवें आमकां भायर काडलाय, कितल्या प्रॉब्लमांसून तुवें आमकां सांबाळलाय. घडये आमी मरतल्या पासून आसल्या त्या मरणांतल्या वाटेनसून तुवें आमकां निवारलाय. कितली म्हणून तुजी देणी आमच्या जिवितान आसात, मेजून काबार जावची ना. कित्याक तूं आमचो मोग करताय. ह्या वेळार त्या देवाक आमी अन्य भाशेन दिन वासू. आमचे दोन्ही हात वयर उबारून नारास्ते बेरियाला ओहो रियाला. गिन्ने
bozina rakanda la kiara baseria la la la. O brehento robosi marakanda la va kiara la la. O brahanto robosi marakanda la kiara. O re bebe, o la ba 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 ba, sha ba 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 re bebe se, la mama mantre re be shant lama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. या दिसा पासत, या वेळा पासत तुझे उतर आमकां नवे करता, तुझे उतर आमकां जिवे करता, तुझे उतर आमकां नवे वाटेन व्हरता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आजचे देवाचे उतर घेऊया खेरीज भाशेन. एब्रेवाचे पयलो विसर आनी दुसरी व. एब्रेवाची चीट पयलो विसर आनी दुसरी व. आनी थंय बरयला पयली आनी दुसरी व पळोवया. हेब्रेव चॅप्टर 1 वर्स 1 and 2. जायते पावटी आनी तरीनी मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. कितें म्हणटा? जायते पावटी तऱ्यांनी म्हणजे वेगवेगळ्या भाशेनी मागा म्हटल्यार आदल्या काळांत प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजांक लागीं उलयलो. उपरांत ह्या निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूचो दायजी केला. ताचे वरवीं सगळी पृथ्वी रचल्या. तिसरी लायन पळयात. तो ताच्या वैभवाचो आनी परजळ आनी ताच्या सैमाचें रूप देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार सांबाळता. पातकाची सुटका केल्या उपरांत सर्गार थोर तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो एब्रेवाचे चिटयेर भागीत पावलू जेजू क्रिस्ताची एक खेरीज भाशेन होडवीक सांगता. आमेन. आनी ही होडवीक ज्या वेळार एब्रेवांक चीट बरयता त्या पयल्याच उतरा वरवीं आमकां सजमता. प्रेज द लॉर्ड. आनी भागयेत पावलू पयल्याच उतरा वरवीं सजमोन सांगता कितें जावन आसा जेजू क्रिस्तो. आमेन. कितें जावन आसा जेजू क्रिस्तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हेब्रेवाची पयलो चॅप्टरान पयली वर अशा भाशेन देवाचें उतर म्हणटा. जायते पावटी आनी तऱ्यांनी म्हणजे वेगवेगळ्या भाशेनी मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? जायते पावटी आनी तरेनी मागा प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. पुर्वजां लागीं म्हटल्यार खंय बाबा? पुर्वजां लागीं म्हटल्यार अब्रामा लागीं, नोहा लागीं, मागीर आमचो दाविदा लागीं, मोइजेस लागीं, आरोन लागीं, एलिया लागीं न्हू वेगवेगळ्या लागीं तो उलयला. आतां उलय असले ते कोण उलय असले? ते उलय असले पूण तेंचे भितर वा तेंचे वरवीं देव आपल्या मनशा कुळाक आपलो संदेश सांगतालो. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी सदांच चित दिवन पळोवंक जाय. ज्या वेळार एक देवाचो सेवक ज्या वेळार देवाचें उतर सांगता तर तो उलयत नासता पूण तेचे भितर आसा तो देवाचो आत्मा उलयत आसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ही सगळ्यान व्हडली वस्तू आसा ही आमकां सजमोंक जायी तर आमचे भितर आमचो म्हटल्यार देवाचो आत्मो उलयता. आमेन. ज्या वेळार देवाचो आत्मो उलयता त्या वेळार फुडल्या मनशांनी वा आयकतल्या मनशांनी देवाचो आत्मो उलयता त्या भाशेन तेका रिसीव करूंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जायते भाशेन आमी ज्या वेळार देवाचो सेवक उलयता, देवाची एक कोण सेविकाई उलयता त्या वेळार आमी तेचे उतरां आयकता पूण ती उतरां एक भायल्या भाशेन म्हटल्यार एक स्टोरीचें बूक, एक जाणवायेची उतरां म्हटल्यार एक घटायेची उतरां अशी आमी ती घेता. प्रेज द लॉर्ड. पूण ती उतरां घटायेची, जाणवायेची
त्याच भाशेन ती सगळ्यात इम्पॉर्टंट जावन आसान ती उतरां आत्मो शिकयता. आमेन. आत्मो उलयता. आत्मो म्हटल्यार कोण? जेजू क्रिस्तान क्लियर सांगलेलें, निमाण्या दिसा तो तुमच्या सांगाताक आसतलो आनी तो तुमकां सच सांगतलो आनी तेचे तुमी आयकात. सो निमाणे दीस सुरू जाल्यात. हालेलुया. निमाणे दीस सुरू जाल्यात. सो ज्या वेळार निमाणे दीस सुरू जाल्यात त्या वेळार देवाचो आत्मो उलयता. कित्याक ज्या वेळार पेद्रू देवा मदें उबो जालो आनी पेद्रून म्हटलें, पळयात, आयकात गालिलेकारांनो, तुमकां दिसता आतां सकाळची ते बेबदे जाल्यात, आतां तर सकाळची 9 वाजल्यात न्हू, आनी सगळीं जाण आपल्या लागीं पळयात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या वेळार तेचे भितर देवाचो आत्मो आसलो. आमेन. आनी ज्या वेळार पेद्रून कितें म्हटलें, हें जोएल प्रवाद्या वरवीं जें बरोवन दवरलां तें घडलां खंय. आमेन. कितें जोएल प्रवाद्या तर निमाण्या दिसांनी हांव दर एकल्याचेर म्हजो आत्मो ओतयतलो. आमेन. सो आतां पेद्रू जो संदेश दिनासलो तो संदेश दिवंक लागलो. आमेन. पेद्रू जो लसतालो, पेद्रू जो फाटी फाटी रावतालो, तो पेद्रू जुदेवा मदें व्हडलें प्रिचींग दिवंक लागलो. आमेन. आतां पयलें पेद्रूचें प्रिचींग डिफरंट आसलें आनी आतां पेद्रूचें प्रिचींग डिफरंट आसलें. कित्याक आतां पयलो पेद्रू रावंक नासलो, तर आतां पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरलेलो पेद्रू जावन आसलो. आमेन. ह्यो फरक जावन आसता बाबा, पयलें जिवीत आनी आतांचें जिवीत. आतांच्या जिवितान आमी पवित्र आत्म्याच्या अधीन आसा. पवित्र आत्म्याची लगाम आमचे भितर आसा. जशें घोड्याक जशी लगाम घालता, निसन घालता, त्या भाशेन पवित्र आत्मो आमकां निसन घालून चलता. आमेन. पवित्र आत्मा आमकां कंट्रोल करता. कितें करूंक जाय पवित्र आत्मा करता. खंय वचोंक जाय पवित्र आत्मा, त्या वाटेक वचोंक जाय, ह्या वाटेक वचोंक जाय, थंय वचोंक जाय, हेंवूय वचोंक जाय, कितें चिंतूंक जाय, कितें उलोवंक जाय, कितें खावंक जाय, कितें जेवंक जाय, पवित्र आत्मो शिकयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो हय भागयेंत पावलो हेब्रेवांका तेंच बरयता. भागयेंत पावलो कितें म्हणटा, जायते पावटी तरेतरेनी म्हाका म्हटल्यार फाटल्या प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. आतां उपरांत म्हणटा, दुसरी लायन म्हणटा, हेब्रेव चॅप्टर 1:2, ह्या निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. सगळीं जाण म्हण, निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो. निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागीं उलयलो. तुमकां जाणा, तेचो पूत 2000 वर्सां आदीं सगळ्या सामकार विंगो करून तेका खुर्साचेर मारलो. तो खुर्सार मेल्या उपरांत 3 दिसांनी तो परतून जिवन जालो. 3 दिसांनी परतून जिवन जाल्या उपरांत 40 दीस 40 रात तो ह्या पृथ्वीचेर रावलो. 40 दीस 40 रात ह्या पृथ्वीचेर रावल्या उपरांत जायत्या शिसांका दिश्टी पडलो. तेंच्या वांगडा खाल्लो पियालो आनी उपरांत ओली दोंगरार गेलो आनी देवान तेका उपरांत वयर 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 उबारून येलो. आमेन. आतां 2000 वर्सां जालीं. 2000 वर्सां आदीं तो वयर गेला, पूण 2000 वर्सां जालो तरी आजुनूय तो उलयता. आमेन. कसो उलयता? आजुनूय तो उलयता तेच्या पवित्र उतरा वरवीं. आमेन. आजुनूय उलयता तेच्या पवित्र उतरा वरवीं. जो कोण पवित्र पुस्तक वाचता तो उलयता तेच्या लागीं. आमेन. सो जो कोण देवा लागीं उलयता तो पवित्र पुस्तका वरवीं तो ताका सजमयता. आमेन. कित्याक पवित्र पुस्तक ही अशी वस्त आसा जी तुजो आत्मो डेवलप करता, तुजें बिल्ड करता, तुज्या आत्म्याची बिल्डींग बांदता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा, ह्या निमाण्या दिसांनी पुता वरवीं आमचे लागली उलयलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तोच पूत आयज 2000 वर्सां जालीं आजुनूय पासून उलयता. आमेन. आपल्या आत्म्या वरवीं. आमेन. आयज तो आपल्या आत्म्या वरवीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात इतली पुस्तकां संवसारांत, पूण आयज सगळ्यान चड
जे सेल जाला वा चड लोकांनी वाचला तो जावन आसा पवित्र बायबल. प्रेज द लॉर्ड. तो जावन आसा पवित्र बायबल. हालेलुया. पळयात फुडची लायन कितें म्हणटा, ताकान देवान सगळ्या वस्तूचो दायजी केला. प्रेज द लॉर्ड. दायजी म्हटल्यार कितें, सो तो जावन आसा अख्ख्या वस्तूचो मालक. आमेन. तो जावन आसा अख्ख्या वस्तूचो पात्रांव. तो जावन आसा अख्ख्या वस्तूचो ऑनर. म्हटल्यार सगळ्यो वस्तू ताच्या मालकीच्यो आसात. आमेन. सगळीं जाणां म्हणा, सगळ्यो वस्तू जेजूच्या मालकीच्यो आसात. सगळ्यो वस्तू जेजूच्या लागीं आसा. तेच्या लागीं ती ऑथॉरिटी आसा. हालेलुया. तुका आनी म्हाका दिवं. आमेन. सो तो दायजी आसा जाल्यार हांव जर तेचो भुरगो आसा जाल्यार तेच्यो ज्यो सगळ्यो वस्तू आसात त्यो म्हज्यो वस्तू जातात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तेच्यो ज्यो सगळ्यो वस्तू आसात त्यो म्हज्यो वस्तू आसात. कित्याक हांव दायजी आहा तेचो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय फुडचें वर्स कितें म्हणटा पळय, ताचे वरवीं सगळी पृथ्वी रचल्या. आमेन. सो ह्यो पृथ्वी रचतना जेजू क्रिस्त आसलो. आमेन. जेजू क्रिस्त मागीर नसलो. थोडे जाण म्हणटा मागीर जेजू क्रिस्त मरियमाईच्या पोटान आयलो. ना, जेजू क्रिस्त आदी पासून आसलो आनी तो मनीस म्हणून मरियमाईच्या पोटान मागीर येयलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो सगळी पृथ्वी आयज जी सगळी पृथ्वी पळयताय ना, ती सगळी पृथ्वी तेच्या अधिकारा खाला आसा. आमेन. तेच्या अधिकारा खाला. हालेलुया. हर एक वस्तू, हर एक सिच्युएशन, हर एक तेच्या अधिकाराला. हालेलुया. पळय तिसरी लायन पळयात कितें म्हणटा. हेब्रेव चॅप्टर 1:3. तो ताच्या वैभवाचो पर्ज आनी त्याच्या सैमाचें रूप. कोण? हॅलो, तुमकां समजलें कितें म्हणटा तो ताच्या वैभवाचो. कोणाच्या वैभवाचो? तो ताचो पर्ज आनी तो ताच्या सैमाचो रूप. कोणा भाशेन? तर पवित्र पुस्तक म्हणटा तो बापाचें रूप जावन आसा. आमेन. ओ थँक्यू जीजस. तो बापाचें रूप जावन आसा. तो बापाचें रूप जावन आसा. जसो बाप आसा तसो तो जावन आसा. म्हणून जेजू क्रिस्त म्हणटा, फिलिपान म्हटलें म्हाका बाप दाखय. अरे फिलीप म्हणूंक लागलो, कितले दीस तूं म्हाज्या वांगडा आसाय आनी तरी तुका सजमना. हांव तोच बाप. म्हाका पळय बाप दिसतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो तो त्याचो पर्ज आनी सैमाचें रूप म्हणटा देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार कितें करता? सांबाळता. शक्तिवंत शब्दान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. शक्तिवंत शब्दान. पळय देव आपल्या शक्तिवंत शब्दान आख्खो संवसार सांबाळता. आमेन. ओ देव आपल्या शक्तिवंत शब्दान म्हटल्यार तेच्या उतरान आख्खो संवसार सांबाळता. सो कितलें उतर इम्पॉर्टंट आसा तें पळयात. हालेलुया. उपरांत पळयात, आनी आमच्या पातकाची सुटका केल्या उपरांत सरगार थोर देवाच्या उजव्या हाताक बसला. खंय क्लियर देवाचें उतर म्हणटा आनी पातकांची सुटका केल्या उपरांत. म्हटल्यार आमच्या पातकांची सुटका जाली वा ना जावंक. प्रेज द लॉर्ड. हांव कितें म्हणटा, आमच्या पातकाची सुटका जाली वा ना जावंक. आमच्या पातकाची सुटका जाली. कितें पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा. आनी आमच्या पातकाची सुटका केल्या उपरांत, नातर अशें बरयलेलें आसतलें जाल्यार आमच्या पातकाची सुटका जाल्या उपरांत. ना 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 आतां खंय कितें बरयलां? आमच्या पातकाची सुटका केल्या उपरांत. म्हटल्यार ऑलरेडी केल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळय देवाचें उतर पळय कितें म्हणटा. आमच्या पातकाची सुटका केल्या उपरांतची वस आसा ही. आमेन. आमच्या पातकांची सुटका केल्या उपरांत. नातर आनीनूय देवाचें उतर अशें सांगतलें, आमच्या पातकाची सुटका आसा, अजून जावंक ना, अशें आसतलें जाल्यार अजून जावची आहा. पूण हय क्लियर म्हणटा आमच्या पातकाची सुटका केल्या उपरांत स्वर्गार देवाच्या उजव्या हाताक बसला. आमेन.
सो आमी सत म्हणटा कितें म्हणटा, आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. जर आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला तर तो संपूर्ण कायेन देव बापायचो सिंहासन सांबाळता. आमेन. संपूर्ण कायेन सिंहासनाच्या उजव्या हाताक बसला ते सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां तेका परतून मारूंक जायना. कित्याक आयज पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. हालेलुया. हे खूब म्हत्वाचें आं बाबा. आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक बसला. आमी खंयूय तेका ठेवचो न्हू. आयज तो देव बापाच्या उजव्या हाताक आनी थंयसून तो आख्खो संवसार चलयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मा आमची बलिश्ट जागा आसा, आमची बलिश्ट ताकद जावन आसा. आमेन. सो थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत तुजी कृपा आनी तुजें सामर्थ्य आमकां सांबाळून घेता. तुजी कृपा आनी सामर्थ्य आमकां नेटयता, आमकां जाणवायेन, आमकां बळान. आयच्या उतरा वरवीं तुजी कृपा आनी सामर्थ्य आमकां रसरश्यान मेळटा, रसरश्यान मेळटा. थँक्यू तुजी कृपे पासून आनी तुज्या सामर्थ्या पासून. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग करता. आमेन.